काय सगळ्या समाजकारांक एक कळकळीची विनवणी। आज समाजाच्या भलायकीचे एक संकट आयिल्लें आसा तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। सद्याक आमचे 4 पॉझिटिव्ह कोविड केसीस येयल्ले आसा आनी ते फुडचे वाडचे न्हय म्हणून आमी 3 दीस लॉकडावन आमचे भितर जाहीर केल्लें आसा। तेन्ना तुमचें सहकार्य आमकां जाय। खंयच्याच कामाक बारीक सारीक कामाक कोणेच खंयच्याच भायर सरच्यांनी कसलेंच कितें तुमचें जें एसेन्शियल कितें आसा जें एसेन्शियल कितें आसा तें तुमच्या वाड्यावयल्या पंचाक सांगप तो तुमचे पर्यंत पावयतलो। एसेन्शियल तुमची मेडिकल सर्वीस जी आसा ती चालू आसतली। वॉटर सप्लायचे जे आसा कामगार ते आपापलें काम करचें। जे एसेन्शियल ज्यो सर्विसीस आसा त्यो चालू आसतल्यो ताका कांय प्रॉब्लेम ना। फक्त आमी कितें मागता जाल्यार प्रत्येकान घरांतल्यान भायर सरचें न्ही। तशेंच इतर ग्रामस्थ हेंच्यांनी मेळून फाल्यां लॉकडावन दवरल्लें आसा। 3 दीस हे लॉकडावन कित्याक टोटल 4 केसी पॉझिटिव्ह जाल्लेले आसात। टोटल 4 केसी पॉझिटिव्ह जाल्ल्यो आसात आनी खूब जाणांचे सॅम्पल येल्ले आसात। ते सोमारा ताजो रिपोर्ट मेळटलो आनी जे 4 सॅम्पल येल्यात ते खूब जाणांच्या संपर्कान येल्ले आसात। त्या खातीर तुमचे कडेन मागता हे 3 दीस लॉकडावन। हांव प्रशांत मनारी, पंचायत मेंबर, वॉर्ड नंबर 2 खडपवाडा। आज आमकां निसर्गीक आपत्ती जी आयल्या कोविड-19 ते अजून मेरेन कन्फर्म नाशिल्लें। काल आमकां 2 जाल्ले आनी आतां आमकां चडांत चड 4 जाल्या। कम्युनिटी ट्रान्समिशन आसा काय ना, कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना, ही आमची बऱ्याची गजाल। त्या खातीर हांव आमचें गोंय पुण्यभुमी म्हणटा ती त्या खातीर आनी आमकां देवतेची सासाय आसा। हें जें पळय जालां तें ऑलरेडी मायग्रंट जो एक हळणकार म्हणटा तो बर्थ इन कुंभारजो आहा, पूण तांची ऑलरेडी सगळी फॅमिली मुंबय रावताली। ती आपल्या लग्ना खातीर हांगा आयिल्ली पूण ती कुंभारजेवचेकाराक कोणाक लागूना। तशीच ती लेडी जी मेळ्ळ्या ती लेडी आयल्या ती फ्रॉम कर्नाटका। ताचे आतां बरोबर जे एक गोंयकार कोण तरी आयला म्हणून आयकता हांव, ताका ऑलरेडी क्वॉरंटायन करपाक व्हेल्लो सकाळीं। ताजो रिपोर्ट आतां आमकां फाल्यां येतलो। ती लेडी जी कर्नाटकांतल्यान आयल्या पण ताका बॉर्डर सील केले आसतना बॉर्डरींतल्यान कशी जाल्ली ती तांची तोच विशय म्हणटा आमी काय तिका आपोवना ते महाराष्ट्रांतल्यान जे येयल्या लग्ना खातीर ते लोक डायरेक्ट भितर कशे पावले असो तुमचो हो आतां जो पळय गव्हर्मेंटान आतां सांगलां आमी सगळें लॉकडावन केलां, आमी बॉर्डर सील केल्या, हें केलें, खंयच्यान आतां ती आमकां कळना। होच आमचो मोठो एक यक्ष प्रश्न जावन आसा। विचार करता आमी लोक काही आरोप सरकाराचेर करतात, तेजेर तुमची कितें पुष्टी आसा की भितर येतना तेंचे मर्जी प्रमाणे सोडटा म्हणटात ते? हो एक सामको ज्वलंत पुरावो आसा। ते कितें करता आतां जी स्टेटींतल्यान तो येता ती स्टेट ताका कशी सर्टिफिकेट दिता ती आमकां कळना। खंयची स्टेट आमची स्टेट पळयता की बाबा ताका दिला ते आनी ते पळोवपाक वता ताणें दिला। आतां गव्हर्मेंटान एक कायदो बरो काडला की 2 दीस पयलींची सर्टिफिकेट जाय म्हणटा ती। ही जर पयलीं पासून आशिल्ली जाल्यार हो आमचेर प्रसंग येवचो नाशिल्लो। आतां हो कुमारजेचो लॉकडावन तुमी दवरला तो आजचे मिडनायटीसून स्टार्ट हय आनी तो शेनवार पासून चलतलो ना, शेनवार न्ही, आयतार पासून सोमार पासून चलतलो। सोमार पासून चलतलो। पूण अशा वेळार तुमी ग्रामस्थां खातीर तुमचो एक एमर्जन्सी अरेंजमेंट कितें केल्लो आसा? भायल्यो गाडयो भितर येतल्यो, भितरल्यो गाडयो भायर वयतल्यो, लोक कामाक वचपाचे वयतले, हेजेर कितें प्रोविजन आसा? आतांच आमी जॉयंट मामलेदारा कडेन आनी PI कडेन मिटींग घेतल्या। एज पर तांचें डायरेक्शन तांणी सांगलें की एसेन्शियल सर्वीस जी आसा ती एसेन्शियल सर्वीस आमी बंद करूंक शकना, कारण इमर्जन्सी फाल्यां जर एक हें घेवची पडली भितर 108 ती घेवचीच पडटा जाल्यार तशें आमी कंप्लीट बंद करचें ना। आमी फक्त जें कितें आसा वॉलंटियर आसतले आमचे प्रत्येक कडेन, ते वॉलंटियरांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसतलें। परकी मनीस ना येवप। परकी मनीस जर येता जाल्यार ताणें कंप्लीट आमच्या हेल्थ ऑफिसरांक, आमच्या पुलिसेक सॅटिस्फाय करपाक जाय विथ देअर डॉक्युमेंट्स। आमी अजून हार्ड टू हार्ड एक्ट जायना की तूं भितरूच येवं नाका जावं आमचो भायरूच वचूं नाका। आमी पब्लिकेक रिक्वेस्ट केला आनी सहकार्य आमी मागता की जेणे करून तांचेंय जिवन बरें जावचें आनी फुडें लोकांचें जिवन बरें जावचें। एकट्या खातीर 10 जाण फळान पडचें न्ही म्हणून आमी सहकार्य मागता।